गीत घेऊया पेज 8 A16. पावल्यार पाव मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेया जेरुसालम या. जेरुसालेमच्या देवा वस्तीचे, ताकाच आमी थंय मेलूंक वचपाचे. पावल्यार पाव मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेया जेरुसालम या. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुकाय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान आपलो जल्माचो दीस समारंभता मेदोरा कुटिनू हाचे पासत ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. देवाचे शुभम आशिर्वाद सदांच ताचेर आसूं म्हूण, देवाचे कृपेन बरी भलायकी आनी घोटाय ताका मेळोन म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयज इग्रोज सौम्या जेजूचे भेटवणेची परब म्हूण समारंभता. आपल्या नेम आनी कायदे प्रमाणे मारयेन आनी जुजेक जेजूक देव मंदिरान भेटोवंक म्हूण व्हेलो. तशेंच आमी मिसा बलिदानान वांटो घेता. आमी देवाक आर्गां दिनवासनी दिवन तेची भेट आमच्या जिवितान घेवंक म्हूण आमी एके भाशेन कुशाल बरीत मनान आनी काळजान एकठांय म्हूण जाता. जेजू सदांच आमचे मदें म्हूण आसा. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमकांय तो सदांच आमचें जिवीत उजवाडायता. तशेंच आयच्या ह्या परबे दिसा आमी वातींचेर आशिर्वाद घालता आनी त्योच वात्यो जेन्ना आमी आमच्या घरांनी बी पेटयता, जेजू जो उजवाड जावन आसा आमच्या घरांनी येता आनी तो आमकां सदांच पातकांतले सदांच वायटांतले आमकां निवारून परतून आमकां पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन वाट दाखयत म्हूण आसा. तोच भावार्थ विश्वास आमी आमच्या जिवितान घेता आनी त्या वरवीं आमी सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न म्हूण करता. तर आतां ह्या वातींचेर आमी आशिर्वाद घालुया. प्रार्थुया. देवा, तूच सर उजवाडांचो मूळ आनी ओरम. आयच्या दिसा धर्मवन सिमावाक परजांक उजवाडायताय तो उजवाड तुवें दाखोवन दिलोय. ह्यो वात्यो तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर म्हूण आमी मागता. आमी कालतेपणान तुजे सरशी म्हूण येता. ह्यो जळत्यो वात्यो हातीन घेवन तुजें नांव वाखाणूंक आमी हांगासर जमल्या. हे परी हे तुजे परजेक मागणेन आयक आनी आमकां सुगुणांच्या रस्त्यान चलूंक अविनाशी उजवाडान तूं आमकां पावय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सौम्या जेजूक मेळूंक ताका येवकार दिवंक आमचे सगळे पातकांचो उगडास धरून आतां आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भागवेन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
कांटा सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच सुता सौम्या देवाचे शेणे तू संसाराचे पाप काढता आमची कागलोत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची मागणी ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती ते बापाची मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सूर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा तुज्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सैम घेतले आनी ताका देव मंदिरान भेटयलो तो दीस आयज आमी समोरमता आमची काळजां आनी मनां नितळ कर तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन हेब्रांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भुरगीं सोम सारक्या रक्तमासाची देखून जेजून त्याच रक्तमासान वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतलो ताचो मुणगे देवचाराचो आनी आपल्या मना उदेशी ताणें नाच केलो आनी मनाचे भिरांतीन आख्या आपल्या जिवितान गुलामपणान जियेतेली तांकां सुटका दिली कोरेंस देवदूतांक ताणें आपणाचे आधीन करूंक ना पूण अब्रामाचे संस्थीक ह्या पासत पोरजांचें पातकाचें बोगसणें जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दयाल आनी विस्वासी महायज्ञीक जावंक शकतान ताणें आपल्या भावा भयणांनी सारको जावचें पडलें ताची पयली उपद्री वरवीं परिक्षा जाली देखून आतां उपद्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदाराक दिवंक शकता देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जावं दी कोण तो मोहिमेंत राजा आमचो सर्वेस्पोर आमचो जबाब कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर दारवट्यानो तुमच्या मातें वयर उखलून दवरात पुर्विल्या दारवट्यानो तुमची तोरणां उंच उबारात मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात आमचो जबाब कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर कोण तो मोहिमेवंत राजा तो सर्वेस्पोर बोलिश्ट आनी दिरादीक झुजांत काळजीदार सर्वेस्पोर तो आमचो जबाब कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर दारवट्यानो तुमचें मातें वयर उखलून दवरात पुर्विल्या दारवट्यानो तुमचीं तोरणां उंच उबारात मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात
आमचो जबाब कोण तो मोहिमेवंत आसा मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर कोण तो मोहिमेवंत राजा तो दोळबारांचो सर्वेस्पोर मोहिमेवंत राजा तो आमचो जबाब कोण तो मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर उद्गाराक उबी रावया पोरसांक उजवाडटाय तो उजवाड तुजे पोरजेज इस्रायलाचो प्रताप सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं संत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस भरले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुसलेमान व्हेलो कित्याक जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समृतीन बरयलेलें आसा तें पाळून जाय आसलें आनी त्या भायर समृतीन सांगलां ते प्रमाणे कोवड्यांचे जोडी नाजाल्यार पारवांचे 2 पिल हांचो योंद समर्पूंक जाय आसले तेन्ना सिमियोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसलेमांत आसलो तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो सर्वेस्परान माखलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राची रीत प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापूयन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची स्तुती करून म्हणलें तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन वचोन दी म्हूण हांव मागतां कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली पोरजांक उजवाडायतलो उजवाड तुजे पोरजेक इस्रायलाचो प्रताप जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखानी तुका क्रिस्त प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो आयच्या ह्या परबे दिसा आमी सगळीं खरेंच जेजूक भेट दिवंक म्हूण हांगा हाजीर म्हूण जाले जेजू केन्ना आम्हा समेस्तांक कशे भाशेन दिश्टी पडटलो हें आमकां कोणाकूच नकळ्यो तरी पूण आमी भावार्थ विश्वासान आमचें जिवीत जियेता सर्वेस्पोर देवान बरयलेल्या उतरा प्रमाणे आमी जेन्ना तें मानून घेता आनी त्या उतराक आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक म्हूण आमी प्रयत्न म्हूण करता एके भाशेन सर्वेस्पोर देवाचो उजवाड आमच्या जिवितान आमकां मेळटा तेच आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता सिमियोन नांवाचो हो प्रमाणीक जो मनीस आनी भक्तिवंत मनीस जावन आसलो पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तो सर्वेस्पोर देव म्हटल्यार जेजूक मेळपाक पळोवपाक तो वाट पळयतालो पूण पवित्र आत्म्याचे प्रेरणानूच तो देव मंदिरांत थंय हाजीर जाता तशेंच पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमकांय आमचें जिवीत कशें म्हूण आमी फुडें व्हरूंक जाय तें आमकां सदांच आमकां दाखयता पूण तरी पूण बरेच फावट आमच्यान फुडें वचूंक जायना कित्याक आमी जेन्ना
ते उतोराचेर टोटली भावार्थ आनी विश्वास म्हूण दवरिना आमकां कांयच फावो जायना. तरी पूण देव आमचें जिवीत उजवाडो म्हूण सोदता आनी ते प्रमाणे आमी जेन्ना एके भाशेन हे मिसा बलिदानान वांटो घेता, जेजू आमचे कुडींत आमच्या जिवितान येवन आमकां सदांच तो मार्गदर्शन दिता. आमी सगळीं जावन आसां प्रतिबिंब सर्वेस्पर देवाची. कित्याक उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी आयकलेलें आसा आमकां सगळ्यांक जेजून आपले सर्वेस्पर देवान आपलेच भाशेन म्हूण केलां. आनी जेन्ना आमी वेगवेगळे सॅक्रेमेंट्स, बॅप्टिजम, कॉन्फर्मेशन हितून आमी वांटो घेता, पवित्र आत्मो आमचेर पूण देंवता आनी त्याच भाशेन आमकां तो उजवाडायता. पूण आमी जेन्ना त्या उजवाडाक सदांच जळतो म्हूण आमच्या जिवितान दवरिना, आमी एके भाशेन पातकांनी म्हूण पडटा. आनी तेच आयज ह्या वातींचेर आमी आशिर्वाद म्हूण घातला. तीच वात जेन्ना आमी पेटयता तो उजवाड सदांच पेटत दवरूंक म्हूण आमी भावार्थ आनी विश्वास म्हूण दवरता. आनी जेजू पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमकां ती वाट आमच्या जिवितान पेटत दवरूंक आनी तशेंच तो उजवाड दुसऱ्यांक फावो करूंक म्हूण आमकां शिकयता. तर म्हज्या भाव भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना आयचे परबे दिसा जे भाशेन जेजून आपल्या जिविता वरवीं आमकां सोमेस्तांक सोडवण दिलां, त्याच भाशेन आमच्या जिवितान जेजूक घेवन दुसऱ्या मनशांच्या जिवितान आमी उजवाड जावंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमेत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कोणवाळायन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंत्र लोकांयन येवंक आनी हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडून आनी हे मेळिल्ले वॅक्सिना वरवीं सगळ्यांक फावो ती सफळकाय मेळोवंक तुजो आदार मागून आमी तुजे लागीं येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 36 C20. म्हज्या भाव भयणींनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्परांक आमच्या सर्गीच्या बापा, कोतावीन मेंढरो जावन तुज्या पुतान संवसाराचो सोडवणा खातीर तुका आपणाची बळी भेटून दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाका सोरो बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकारून मान म्हूण आमी मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची कासा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर आतां उबारता.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो सासणीक बागेन तुजे मोहिमेचो आयच्या दिसा लीनपणीन मनशा रुपान तुज्या मंदिरान भितर सरलो. व्हडा मोगान ताचे आंकवार मोरयेन आपल्या बाळकाक तुका समोर पिलो. तोच अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सर राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगटलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवणाराक संतोसान आमी मेळूंक वेता आनी दुता भक्ता सांगाती निरंतरी ताची स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सुसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भागवेन झुजय, भाग्यवंत धर्म दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताईन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापान सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
आमच्या सोडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता, तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे जरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 67 D37. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ आनी विश्वासी बापा, बासयलोल्या क्रिस्ताक
हातान दवरचे भाग मेळो पर्यान मरण देखचो ना म्हूण सिमेवाक तुवें दिल्ली बासावणी पाळून ताचे ओत्रेक तुवें बागयली. ह्या सर्गीच्या जेवणान आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सोम्याक घेवंक तुवें फावो केलें. जाका हांगा कुडी प्रसन्नाच्या रुपान आमी घेतलां, ताकाच स्वर्गार सासणीक मोहिमेन रुपान रूप पळोवंक भागी जावंक म्हूण आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाचे गायन जाल्या उपरांत तुमच्यान एके लायनीन येवन ह्यो कॅन्डल्यो घेवंक जातात. गीत घेवया पेज 169 Q8.